गोंय मुक्त जावन 64 वर्सां पुराय जाली, मात आजूनय गोंयचे कांय वाठार मुळाव्या सुविधा कडल्यान पयस आशिल्ले दिश्टी पडटा। सांगे म्हालांतले दातरेंबाटी वाठारांत फाटलीं 50 वर्सां जालीं रस्तो ना। यो वच करप्यांक खूब त्रास सोंसचे पडटा। पावसाच्या दिसांनी तर थळाव्यांचे सामके हाल जाता। थळावी पंचायत रस्तो करपाचो यत्न करता, मात राना अधिकारी येवन आडयतात, अशें थळावे सांगता। मातयेच्या तांबड्या रस्त्याक लागून खुबशे अपघातूय जाता। देखून संबंदीत खात्यान तशेंच थळाव्या आमदारान ह्या प्रकारान लक्ष दिवन हो प्रश्न बेगोबेग सुटावो करचो अशी मागणी थळावे करीत आसा। रस्तो पळय हो रस्तो जाला आनी हो रस्तो पळय येवपा आसल्यार आमकां मेन रस्तो होच असोच येवपाचो आमी येयल्यार। हो रस्तो जालना हो मदींच कुडको जाला। अरे ते हांगा समज येवपा जाल्यार कितें उडोवन येवपाचें, कशें येवपाचें? ट्रेन ब्रेन सगळें जाला पळय, तुमकां दाखयता ट्रेन ब्रेन सगळें जाला हांगा येवटेन उदक वचपाक, पूण हो मदींच कुडको जाल्लो आसा। हय फॉरेस्ट उडयता सांगला न्हू, ते येयले ते कितें कितें करून गेला पळया आतां केन्ना कशें ते कवर बिवर मांडलेले पयलीं हांगा, ते फॉरेस्टान घेवन गेले कवर बिवर सगळे, मागीर माती घातलेली। पावसान इतले रेबो जाता हांगा पांय भर देवपरा। हय रस्तो जावपाकूच जाय न्हू, हो मदीं रस्तो करता तुमी, मदीं सोडटा, मेन रोडूच सोडला पळय, तुमकां दाखयता पळय मेन रोडूच सोडला पळय, हो मेन रोडूच सोडला हो मेन रोड। हांगा समज येवपा जाय जाल्यार हांगच्यान येवपा पडटा पळय, हांगच्यान येवपा पडटा। त्या लागून म्हटल्यार आमकां सगळो तांबडो रस्तो, ते फातर सगळे, आनी पावसान त्रास जाता चड, आनी आमी पडटा बी तेजेर। तो मागीर आमी आतां हो आमदार येयलो न्हू आमगे, हो हेजे कडेन जातलो तो अशें म्हणून आमी ताका सांगलें, केलो जाल्यार हेणीच करपाचो आतां, आनी कोणा कडेन जावपा न्हू तो। ताणेच तो उपकार करून आमचो रस्तो करून दिवचो। 70-80 जातलीं वर्सां। म्हागे बापूय आसलो हांगासर पयलीं, तो 80 वर्सांचेर मेलो, तेन्ना तेजे पयलीं पसून हो रस्तो कर कर म्हणून येता तितल्यांकूय आमी सांगता, कोणें रस्तो करूं ना। पळय बाबा, ह्या रस्त्या लागून आमकां भरपूर त्रास जाता। तेन्ना कुंवार आसतना पसून हो रस्तो आतां तसोच आसा, आजून चालू जावना। कित्याक आमी येयले तांकां सांगता कर कर म्हूण कोण करना। तेन्ना लग्न जालें, हांगा म्हाजी भुरगीं जालीं 2 जाणां, भुरग्यांची भुरगीं जालीं, तरी हो रस्तो जायना। फॉरेस्ट करता कितें फाल्यां काणेक रस्तो केल्लो तो पसून हो पळय फॉरेस्ट येवन हाडून घेत, ते कवर मारल्या ते मुगेन घेवन वयतात, जाल्यार तेजी आडगाय कोणूच दिवपाक शकना, ते आमचे बरोबर आसा म्हणटात। त्या लागून मेन म्हळ्यार येवपा वचपा त्रास जाता। वाटेर जनावर बी मेळटा, त्या जनावरां लागून भंय दिसता। चड मागीर कामाक वयता, सकाळीं वयता रातचो येता, केन्ना केन्ना लेट येता, तेन्ना ती वाटेर बी जनावर मेळटा। भुरगीं 2 जाण चेडूं कामाक वयतात, ती कामाक वयतना येतना तांकांय मेळटा जनावरां, केन्नाय हाडपा वयता तांकां, केन्ना हाडपा वचना तांकां। गोमंतक टीव्ही खातीर प्रितानंद कुर्डीकर।